पळयन आमी थंय बेसन्नी लागीं वार्तस ती हांगा आसा पळय कळोवन तुका पूण आमगेली मालगड कशी समाराधना सगळं बेसून सर्वांकय वाण गेल्या नंतर जेवण करता आनी मागीर लास्ट दाळी तोय वाडचे दाळी तोय गेले नंतर पुरा जेवण सुरू करता इत्या म्हाका मेळ्ळें ताका मेळ्ळें तेजे आमच्या ना पुरा जाणांक मेळ्ळें देवाल प्रसाद तो आज देवाल प्रसाद न्हय जेवण खंयच ह्यो गांव म्हण न्हय मनाक गेलो तुका वाडटस ती रामदेव वाडटस ती जेवतस हे रामदेवान तें म्हणचे फुडें ना आमगेले दोळांबूड काय कोणेले का स्वाम्या सांगून दी दोळ ना का न्हय ना हांगा येसीन विंगड अनाउन्समेंट ते आमी आतां सांगना ती आतां रब्बेन पा ते अनाउन्समेंट आमी गौड सारस्वत ब्राह्मण GSB गौड सारस्वत ब्राह्मण एकल्या अंत गाणी एक गुर्त केलं गोल्ड सिल्वर ब्राउन्स तुम्ही हसता ती जलता गाणी एक उरतस कसन ते पूरा गोल्ड नहीं पूरा सिल्वर नहीं मला रे पुराण मुंजन असती भिन्न रुचिर लोकः वरतुकी लोका रुची विंगविंगडाची विंगविंगड प्रकाराचे रस्ता ती लोकांत वा सूचना आमगेल समाजान नाव खंडित असत खंडित असू का इत्या बुद्धवंत लोक बुद्धी चढल्यारी कष्ट बुद्धी उण गेल्यारी कष्ट आम्ही बुद्धवंत लोक आणि व्यापारी लोक कसऱ्याच्या बरोबर कामाच्या आमगेल बुद्धी व्यापाराची जाते ते आमगेल ते रक्तांत असेना वेरी काश्मीराच्या ती पंडित लोक असती ते पंडित लोकांनी पळय नाही आम्ही बुद्धी पळय नाही एकोलो एक सांगता आणि एकोलो एक सांगता आणि एकोलो सांगता आणि आता सांगीन ते मागीर सांगता भारी बुद्धवंत लोक स्वामी वैरे आमगे सारस्वत ते आम्ही विश्वास करून सारस्वत न्ही म्हूण उडगास एक पेरी गव्हर्नमेंटान एक नोटिफिकेशन आता नाही रायान काश्मीरी मला रे 1928 पंडित म्हळ्यार सारस्वताची म्हणून गसट्टारी ते वेळेर पेर मेळ्ळा आमकां एकल्या मनशान हांड्याक असो आमी विशयांतर गेले न्हय ते भारी बुद्धवंत स्वामी ते दुखून तागेले भितर एकड करूं जायना काळेले उतराक आमी सांगीन आमी काविल्ले न्ही ते वेळेर हा आमगेले दोरके कोण म्हणटा न्ही पळय न्ही आमी सांगीन एक काश्मीरी पंडित 10 जाण ओट्टू केल्या रे एक दोरको पुरो जाल्यार आमी कशी व्यापारी आमी व्यापारी सांगल्यार आमी करचे सुद्दां आमी दोरक्यांनी अक्की ना कोणाक कळना स्लो इंजेक्शन कशी करता ती म्हणून व्यापारी नव्हे दुखो जातात व्यापारी असता तो कस्टमर असता कस्टमरा दुखो न्हू करनात होगूर ज्याला कस्टमरा कशी फोटोम गागी ते करतस तशी आमकां आमगेला तूं गौडो सारस्वत ब्राह्मण जाल्यार सांगेल ओरतू की पुराण म्हण लोक आमी पुरा आसा ती आमगेले भितर भांगार यस चांगलं कुयस रुपया लोक मला रुपया म्हणजे असे लोक यस ब्राउन्स तांब्या नमुने यस जले ये पुराण आमकां इत्या 5 बोट असत पुरा देवान सृष्टी केल्या
सृष्टी केल्या की 5 बोट एकू नमून असेल ज्याला 5 एक सान बोट एक थोर बोट एक नमुनो इत्या आमकां एक नमुन काडला जाल्यार बोट कशी असतील ना नी विंगडच इत्या एक वस्तू काडका जाल्यार 5 बोटाने प्रयत्न करका तावेल मात्र एक वस्तू काडू जमची एक वस्तू मात्र सोडू ते 5 नमुन काडका जाल्यार जामका तशी आमगेले आम पुरा जामका जाल्यार आमी प्रीती आसा जाल्यार प्रीती असू मन नाही असू का एक वस्तू अस हांगा तो वस्तू असूचे ना काडका म्हूण मन नस प्रयत्न जाल्यार काडू तुवें ना मन नाही असू का प्रयत्नूय असू का मन चांग आसा जाल्यार सर्वेय चांग जाता मन चांग असू का असता ती नाना नमून जन असतात एक देवस्थान असं म्हळ्यार नाना प्रकाराचे लोक नाल्यार एक समाज देवस्थान समाजाचे तुका आम्ही मंगळूर देवस्थान हे देवस्थान नाही आम्ही सांगता समाजा विषयी असतात जाल्यार आम्ही एकत्र जावन आसू का म्हणून असू का तांदूळ ट्रस्टीस म्हणून आता सांगीन पद्मनाभ पै ट्रस्टी ही तिगी ट्रस्टी मिळल्या वरतू फर्स्ट प्रसाद घेवची म्हणून नाजाल्यार स्वाम्यान येयलेले वेळेर पादपूजी करची म्हणून वय ते नाही सांगिल्लें ते नाही म्हणून सांगीन नाही इती ट्रस्टी मिळल्यार नाजाल्यार वाडचे ते करचे म्हणून ट्रस्ट म्हळ्यार इते विश्वास ट्रस्ट आशिल्लो ट्रस्टी कोणाचेर ट्रस्ट आशिल्लो देवाली देवाल विश्वास असेल तर ट्रस्टी आता मस्त देवस्थानाचे येयली ती इतिहास आम्ही चतुर्मास अभ्यास स्टेडियमचे एक 2 वर्ष मस्त एक करणी असेल एंटरटेन मला हे असेल मस्त देवस्थाना ट्रस्ट येयल्या ट्रस्ट असेल देवाचेर ट्रस्ट असेल ट्रस्टी त्यावेळी देवाल विश्वास मात्र नाही देवाल रिप्रेझेंटेशन देवाल रिप्रेझेंटेशन इत्या आता तुम्ही देवस्थानान खातीर आता एक कसं नाही करतात आता चेकबुकार सिग्नेचर करतात चेकार सिग्नेचर करतात कसं करचे फॉर वेंकटरमणा टेम्पल फॉर देवाल खातीरी लॉ तशी आसा रे आमगे संप्रदाय तशी आसा हिंदू रिलिजियस ऍक्ट तशी आसा इत्या देव मिगल्या ट्रस्ट काढलारी रिलिजियस काढलारी मायनर देवाल मायनर हा काय करू ना करची कोण मेजरान मायनरान करू ना सांगेल तत्व मठानही त्या विंगडाच सांगेल वर्तुके देवाल खातीर आशिल्ली देवाल रिप्रेझेंटेशन देवाल रिप्रेझेंटेशन म्हळ्यार वर्तुके एक समाज असता ती देवा कोणाक विरोध न्ही असवेना सर्वे मेळून व्हरका जाल्यार कर्तव्य ट्रस्टी सांग आस आजी आमगेल समाजात मस्त देवस्थानाचे मस्त काल फुडें येयल्यान आमगेल समाजान तुयी
कशात तस मस्त आहे का 4-5 देवस्थान येत नव आता भार पॉलिटिक्स नसता भारचे कसं मस्त पॉलिटिक्स आम्ही पेपरार पळयता ती पॉलिटिक्सच तशीची अर्थ मस्त देवस्थानान तू पॉलिटिक्स शूर जाल्या भारचे पॉलिटिक्स आमगेल देवस्थानान तू एमच्या शूर जाल्या हे सम म्हण आमकां दिसना भारचे पॉलिटिक्स नाही एक देवस्थान नाम सांगना ते आम्ही कारार वतस ती ते मस्त व्हड व्हड बॅनर घाल्या ती खंडापडी बॅनर घाल्या कसं रे ये भार आणि इलेक्शन जात नवा भार इलेक्शन जात तशी थंय गेले री हांगा बॅनर घालताय न्हू आता गव्हर्नमेंटान बॅन केलें दिसता ते हें घालचे नवा व्हड व्हड कटआउट फ्लोल्डिंग इतकीच कसं रे निमीन आमी कित्या आमी सर्वे देवाळ सेवा करची हे मेंटालिटी आमकां सुका एक ट्रस्टी म्हणल्यार पुरा जाणांनी सेवा करचे ट्रस्टीक जबाबदारीन सेवा करची त्यांचा विश्वास अत्यंत विश्वास देवाचेर दवरून ते स्थाना गौरवा उण जाम नसतील म्हण की चोळका जाल्यार ट्रस्टीसान कर्तव्य आजी विंगड जतस भारचे पॉलिटिक्स म्हळ्यारी वारां कशी आसता वाऱ्याचे समजावन न्हू आसता ती पुरा वारे कशी की घुमता ते वाऱ्या म्हण की घुमचे आम्ही कितल्यांची आता जोडवार आसा कितले प्रोटेक्शन केले त्याच्यात ना ಸ್ವಲ್ಪ असं जाल्यार नाल्यार एक चांगपूर मोळ येता बंद करून दवरना जाल्यार थोडेच बंद करून दवरले जाल्यार छान एक ओट्टो असो जाल्यार त्या ओट्या भितर वार येवन पुरमळ येता तशी आमगेल्या जाल्यार तशी जाल्या असो आमी आतां सांगता म्हण आमकां दिसना कित्याक मस्त ट्रस्टी कित्याक आमी सर्वे देवाल सेवा करची एक समाजांत आसूचण हे ट्रस्टीजांनी काम येते पुरा जनांक घेवन वचचें घेवन व्हरका जाल्यार न्ही तांगेन कर्तव्य ते स्थाना गौरवा उण जाम नासतली म्हण की चोळका जाल्यार न्ही तांगेन कर्तव्य तशी आमगेल समाजाक कितें भारी बुद्धवंत देवस्थान जाल्ली फस्ट आजी इतले भारत आ स्वातंत्र्य कसं स्वातंत्र्य आमकां कळना रे ते आमी उलयनात देता कितें अमृत महोत्सव इतकी खंय नव्हता 75th कितकी शतमान दुखून आमगेले समाजांत नाव जना डेमोक्रेसी कितकी शतमान दुखून आसा आमगेल्यात आज काल नाही गोंयांत दुखून आसा महाजन असो आज तवळ आमगेले समाज इथे आमकां सर्वेक दवळ इत्या लिंक आमकां दवळ जा तवळ आमी सर्वांक घेवन वचूं देवाल प्रतिनिधी म्हणून मात्र नाही जनपदाल जलरी प्रतिनिधी सर्वांक घेवन वचूं जाल्यार कर्तव्य आज तुलकी देवस्थानाचे येयल्यान इति दुखून हे पुरा लिंक एके देवस्थानाक आनी एक देवस्थान ज्यान लिंक मालगड कितल बुद्धवंत आमगेले भितरी गवजी गलाट आसता आमी सांगितलं बुद्धवंत लोक जाल्यार धर्मा विशयांत नाजाल्यार आनी इतर विशयांत समाजाक एक कोण व्हरका
धर्मपीठ ये खातीर धर्मपीठ धर्म सांगचे मात्र समाजाक एक देवस्थान आणतो स्कीम भार घालले आणतो तागेन स्कीम स्वामी त्याच्या आमका तंतू ते स्कीम आणतो एकल्यान पळय ना स्कीमा कॉपी आमका आणल्या पळय ना मी स्वामी कसला आमका ओळा जगळ आमके नाही तावला आमका तेव्हा आता नाही मस्त वर्ष पुढे इतरे ओळा जगळ मिंगी ना मी स्वामी ओळा जगळ या शब्दावरतो इतरे मिंगी आमका काय गोत ना ये आंतरिक जावन आशिल्लें अशी लढाई नाही आंतरिक जावन आशिल्ली लढाई असतं मग ते करची काय स्वामी ते खातीर वय नामणाम सांगना ते चूक जायना इत्या धर्माविषयी तो वय धर्मपीठ ते खातीर इत्या समाज विंगड असता ती ते समाजा सर्वे एकीकरण करून वरूक आणि धर्मान सांगचे खातीर धर्माविषयी सांगचे खातीर धर्म कोरोमचे तशी सांगचे मात्र नाही ताका प्रेरणा दिवची तशी ते खातीर धर्मपीठ आज पुरायल्यान इत्या स्वाम्यान चातुर्माचा बेश्टे विशेष इत्या स्वामी आता मंगळूर चालवे चातुर्मासू वय चातुर्मास मंगळूर चाल स्वामी मंगळूर चालवे नाही ना इत्या आम्ही पूज्य गोरचन सर्वेशा महाजना नाम म्हणून सांगितल्या रे मंगळूरच्या महाजन नाही सगळे समाजाच महाजन हे तत्व आता मंगळूर सर्वेशा महाजना नाम म्हणून देवस्थान पूजा केल्या रे मंगळूरच्या मात्र इतिहा चातुर्मास मला सर्वांग गेलोय तर मंगळूर हा जबाबदार इतिहा मंगळूर पॅन्ट मंगला होड पॅन्ट और स्वाम्यान संग खिलायत खेम बादर क्या ने मला दुबई मंगळूर आंत शुरुवेजन चिपुरा पुरा मंगळूर तर पळयतनी कशी करता ज्याला स्वाम्याने एक चातुर्मास लागले की 2 चातुर्मास दिलो मागीर दिनी बा कारण किती की आम काय गोत ना गोत समगा आम सांगना ती आता सांगना ती पहिले सांगला म्हणजे दिवस इत्या मंगळूरच्या संस्थानाचे प्रीत नाम खंडित जले तक तक पळयल्या रे तक तक जामना तक किती करतनी स्वाम्याक एक मत धाडते जले बुवनेन स्वाम्या सोणी वर्देन स्वाम्याक सोणी सुकृतेन स्वाम्या सोणी आमगेल स्वाम्या सोणी तांगेल भितर लढाई असत ना भितर स्वामी एक मत दे झालं स्वाम्याचेर विरोध ना आम्ही केदना ऐकत या आता वेळ सांगीन आम्ही प्रीतीन असू का प्रीती म्हणल्या रे कशी जाता भिन्नाभिप्राय जाता हे समाजांत ज्याला आमकां प्रीती आसा जाल्यार इर्ती जाता घरांत आसा घरांत तूं फुडें आतां विशय न्ही बामूण बायल नाल्यार आवस बापूस चेडू जाता लढायो इगो म्हूण घे बसना आसली प्रीतीन आसरे सोडी धैर्य करून चलताले आजी सोडी धैर्य करू कोणेय तयार ना इत्या पुराजनाली दूध बस आम ताण संगे नाही कुका इत्याक और स्वाम्याली एक बापूस गे नाही लेकिन एक चेले इत्ते स्वामी वार्डेकर ना म्हणून सांगतस स्वाम्यान नेमगीन इत्यागो वार्डेकर ना स्वामी बामणान संगीन ऐकू का नव्हे स्वाम्यान सांगीन की
एक कार सुचे ना ते दोन्ही टायर असतात रावणी एक टायराक वार होणं जाल्यार ते कार मुखार वतवे ना दोन्ही टायराक कितली की आसल्याक आता ते सांगच्या पळय की आनी एक आसना नायट्रोजन कसं की खंय बा ताका जाल्यार मार्का खंय ते न्हय आसना मला आमकां आयकलें सी ना खंय की आमकां दार कितें जालें सो आमी वार म्हणून थंय पेट्रोल हांगा नायट्रोजन आसवे ना मागीर कितली की दूर आनी एकडे मारलें त्यामुळे कळलं तसन एक आस कोणा गो तू तशी ताका जाल्यार पळोवंक का तुलकी असते 40 30 तुलकी लाख दिसत न्हय ते एक चढून गेल्यार ते कार मुखार वता ना दोन्ही टायरा करेक्ट वार आसा जाल्यार मात्र मुखार वच त्या वेळा आमी कशी आसूं का प्रितीन आसूं का आणे ताणे सांगीत नाही चांग खंयचे चांग मना घरान गेल्यार आज आमकां इत्या दुड्डू जाला आमकां पुराजना कामां वतात दुड्डू आसा जाल्यार इत्या सोडी धरी करूं मन ना सोडी धरी केल्यार सर वेचान जाता घरांत समाजांतूय नंतर ही गोदोवर बेसल्यार खंयचे काम जम आम सांगिल्ले सोस्याक 3 कान 3 शिंग रॅबिट न्हय सोंसो ताका आसवे सोस्याक शिंग आसवे ना जाल्यार आम सांगी नेसम ही विचार आमी गेल्ले जाल्यार खिंचकीच आमी पमतात ताती ओड पेटे एक पेर येयलो कोणगीच स्वामी आमगेल्या गांवांत गोंदळ आसा अरे सान गांवा सान गोंदळ ओड गांवा ओड गोंदळू पळया नातीन गय आसा ते आसता आमी मना वर काय जालें न्ही तें प्रीती आसा जाल्यार सर्वे जाता प्रीती जामकां प्रीती ती जोडीकरण केल्यार सोडी धर केल्यार समाज मुखार वता समाजात आमकां दिलें तें आमी खंय की वच न्हय आतां हे कितकी वर्षीन सांगता ती वर्षीन जाल्यार मंगळूरच्यान चड जबाबदार हो डिपेंड मंगळूरच्यान मन केल्यार ते कोरयात चांगय कोरयात तशी उलटाय कोरयात फक्त सांगता ते खंडीत मन केल्यार संचय जाता आता सांगता ती सांगिना जीर्णोद्धाराक 3 दिवस भितरी एक पुत्ताक आपूण तीन सगळे दवळ मान घाल्या पळय ना कोणाक आपणाय न्ही चांग मन दिल्यार ते मन नेमका इत्या ते एमची तशी कोरका इत्या देवाल सेवा करचे वेदव्यास आले आनी सांगता ती समाज सर्व देवान सिंहासनार बेस्ट स्वामी ते कशी प्रितीन केलें मंगळूरच्यान मस्त जबाबदार का केल्यार सर्वे जाता स्वाम्यांनी सिंहासनार बेसोमचे म्हणून निर्णय केलो कारण ते तुमगे जीर्णोद्धारा वळेरी ते केले उमेदी समाजाक आनी सर्वांकय सुख जाता मदें जाता एकड बॉम्बे दुखून सांज बेसला सकाळ पमता एकड कोच दिकड दुखून सकाळ सांज बेसला रात्री बेसला सकाळ पमता इतिया काशीमठ संस्थानाक प्रधान गंगोळी दुखून एकड काशीमठ संस्थाना अधीन सुचे गंगोळी एकड दुखून काशीमठाचेच दुसऱ्यांक कोणाक ना फुडासीने गोकर्मडे स्वाम्यांनी गंगोळी दुखून
एकड उला नेत्रावती न्हंयची तीरार वरक्यान दिग्विजय कोरका जाले तांकां 3 रुपये मेळ्ळा री 1 रुपये काशी मडे गंगोळी तेक्कड पूण वेंकटापूर वरक्यान बडकळ आम्ही दिग्विजय केला रे 3 रुपये येयला 2 रुपये तांकां मला रे गंगोळी एकड केरळ वरक्यान दुसऱ्यांक ना ही पुरा देवस्थान चलचे माधव संप्रदाय दुसऱ्यांक कोणाक ना आमगेल रीती आसा आमगेल मलगड्यान करून दिले ना रिवाज आसा तशी स्वाम्यान गेल्ली चांग मनान हांगा केले ना आता हांगा मध्ये जाता सर्वांनी प्रितीन मुर्खा जाल्या जबाबदारी मंगळूरची स्पष्ट इतिया कितली आसा आमकां दिसता उण्यान उणे 5000 घर पण आसा ती धोरक्यांनी म्हळ्यार रे पंजाडी सुरत केला पुरावटू केल्यात प्रितीन मना मुर्खा जाल्या नासका आम्ही तातूंत व्यक्ती वैराग्य यें तें स्वाम्यांनी आजचे दिवस तुमकूड घास आस की ना की प्रतिश्ठे जावन थंय सभा कार्यक्रम केलेलो अरे पुरा केलें वय सर्वे जालें तुमच्या आमकां आज पुरा आसता व्हिडिओ पुरा सुरत कल हेच बंगळूर पेटे भितर रे ते आस मंगळुरान तूं म्हणू स्वाम्यान स्पश्ट सांगीन व्हरतू ती सांगीन म्हणून तुमकां काय आलोचन कर आमकां काय कळटा सांगीन तत्व आम्ही प्रितीन आसून हे व्यक्ती द्वेशू यें तें आमी पेरेमचे आनी सांगीन ते वेळेर मनांत आमकां येयलें न्हय कसलें आयलें म्हणून आमकां काय कळना कोणाक तिकोमचे द्वेशू यें तें दवर न्हय रे चातुर्मास कोरका आम्ही सर्वांक मेळू ते मनान वेल्यार सर्वय चांग ते आसू का जालें ना निरंतर वोर का जालें ना ह्या चातुर्मास म्हणून मात्र नेम सांगता ती केदनाय हे मंगळुरा मंत्र सांगताय म्हूण न्हय खंयचे दैवीक विशय बरेपणाक आज आमी भिन्नाभिप्राय येवन घलाड करून तेन्ही आमकां बेसून मिसअंडरस्टँडिंग मस्त विषय असता मिसअंडरस्टँडिंगान ते सगळं मेळून सर्वांनी चांग मला बेल्यार सर्वे चांग जाता इतिहास चातुर्मास यो तंतु विशेष संन्यासींक आषाढ पावल्या रे एक चातुर्मास एकड गोरगा भागवत इत्यादी पुराणां सांगतात सत्संग जाता नारदान पूर्वजन्म भागवता येता आषाढ पावले वें आषाढ दशमी इत्या फुडें कालू प्राणी न्हेसता ती बच्च्यांनी जायना तांकां पावसाळीक कश्ट जाता तवळी एकड राबचें ओरिजिनली सांगल्या संन्यासी मात्र न्हय चातुर्मास गृहस्थांक येस गृहस्थ येस चातुर्मास जाल्यार संप्रदाय संन्यासींक चड तशी भागवतान तू येत की मस्त ही मेळ्ळी साधू संत ते यो दासील पुत्र जावन आशिल्ले कल आणि ती करचे संसर्गजा दोष गुणा भवंती संसर्गजान चांगे मेळटा वायटे पंपता यो केदनाय थंय वतालो ऐकतालो सत्संग पुरा आक म्हणना ते कसं नाही ती चातुर्मास जावन वता ती म्हाका आतां चान जाल्ल्या हांव दासी पुत्र जावन सत्संगा निमित्त सदाम संग हा म्हण सत्संग चांग विशय आयकुचें धरचें करचें म्हाका चातुर्म आंगेल वटू भायर सोन वचूं का
जल तागेल मन ना ताका आप मात्र सुचे बापूस ना संन्यासील निमगीन आम्ही आम्ही तुगे सेवक कोण येता ती तुगे लुट भायर सोन आम्ही येता ती तुम्ही वचून आवसूल निम आवसून जायत म्हणल्यार आमगेल काय विरोध ना याज्ञवल्क्यालशी एक संबंधित ज्ञाना परसंबंधित स्मारकम याज्ञवल्क्याला उपनिषद अनेक येता याज्ञवल्क्य ऋषी आमगेल मन ना ऋषी मला पुरा संन्यासी म्हण ऋषी संन्यासी नाही संन्यास विंगड ऋषी विंगड तृतीय जन्म मागीर तो संन्यासी चतुर्थ तुर्यम सांगतात याज्ञवल्क्यान बायलेलो निमगीन पळा म्हाका संन्यास जमचे तशी तू अनुवाद दिमका भारतीक जाल्यार तशी तिगे तीन अनुवाद दिमका ना जाल्यार चाजाय ना अजिनी करता कल कुश असेल म्हण किंवा चाजाय ना धर्मशास्त्र सांगना आमगेल धर्मशास्त्र तुम्ही लेखची म्हणकी नाही बारी प्राधान्य एके विशयान तू समचर्चस नंतर आमकां ब्रिटिशान शिकेन धर्मशास्त्र ना जाल्यार नेहरून शिकेन मला गव्हर्नमेंटान शिकेन धर्मशास्त्र नाही धर्मशास्त्रावर तू विंगड कोरकाय जाल्यार आमगेल खंयचे कॉन्स्टिट्युशनान दुसऱ्यान पुरा घेतल्या आमगेन खंयचे धर्मशास्त्रांत एक विषय जरी घेनी एक विषय जरी घेनी क्रिश्चियनाक मर्यादा दिता ती तांगेल कसं की मुस्लिम्स आसा तांकां दिता ती आमगेले आमी खंय वचचे आमगेल धर्म यो आमगेल राष्ट्र ना आमगेल धर्मशास्त्रांत कसले काण आमी ऐकेल प्रकारे असो आमी तो विषय नाही याच्या वेळेला क्या ना तागेल बायलेलो निमीन म्हाका संन्यास दिमका आनी निमगीर पळय तू काय भिव नाका तू अनुवाद दिला पुरो तुका जामकां जाल्यार व्यवस्थेक आम पुरा करून दिले ना सर भांगार भिंगार पुरा हाडिले ती गेली ये तू गेम बेस तुका जामकां जाल्यार सर्वे मेळटा तू आनी तू राब आम्ही निजाला इथे करते निजायत तीन सांगी ना या भांगरान म्हाका किती मेळचे ते काय जाय ना तू काम दिना अनुवाद दिना तुम्ही गेलो टसुका म्हाका काय मोक्ष मेळका तुका मात्र ते मोक्ष मेळका देवा अनुग्रह म्हाका काय जावका आम तुका पेटयना याज्ञवल्क्या वचा जायडी ऋषीश्वर याज्ञवल्क्य कितून होड की असो जाल्ले की तशीच आंगाय जाल्यार आवसूल वचून अनुवाद घेम इति आती वाटेर घालू ना यो चेरडू सान चेरडू आवसूल गेल आमा म्हाका ते संन्यासील वटू वच्चे तशी तुवें म्हाका अनुवाद दिमका आवसू केदना कशी की आवसू चेरडा पेटोवन जाक आयकत ना कितले असो ते आवसू ते चेरडू तितले मोगू ना रे पुता तू गेल्यार म्हाका खंय वचचें वचू सगळें आवसून नाका म्हण सांगल्यार आमी व्हरना तुका तूं हांगा राब केदना आयज सत्संग आयकत आशिल्लो ताज्या आमकां कितें वचूं म्हण मन न्हय जाल्यार वचा जाय आवसून सोडी जाल्यार इत्ती जालें म्हण विधी देवाल इच्छ कसन जालें म्हणल्यार आवसूक सकाळ कशी की धार काडूक की कामां वताली सर्पान दंश्टू केलें मरता दुख जाता खंय जाल्यार भारी संतोषी जाता खंय इत्या म्हाका भारी चांग जाता म्हाका ते सत्संग हांव करूं मेळूं वत न्हय हांव वता आवसून जाम काजलान केलें तो भायर सोन वत खंय वत 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 खंय खंय ही खंय गेले म्हण आका वतना तांगेले मागशी तांकां सोदून भोमताची एक तळ्या आला की भोमता खंय एक नदी तटाय ते वडील ताका श्री जाता खंय हांगा बेसून करी तुका हे जन्मांत हांव अनुग्रह करना मुखावेल जन्मांत अनुग्रह करता तो चिनारोद्यान जन्म आयलो पोर्तुगी संन्यासिनी नाल्या संतांनी खंयचे एक चातुर्मास पावला ते गांवांत राबची आनीक हें करची तशी विशेष जाम बरेपणाक आतां आमगेल्या मठान येता खंयचे बरेपण आतां मस्त हवन हें तें पुरा मागीर विकडे आसता मठान
इतिहास करचे समाजा करते समाजा बरेपणाक पेर आमी बोन के सांगीन सुकृतेन स्वाम्याल पुण्यतिथी दिवस हांगा सांगीन कशी कशी मलगड स्वाम्यांनी केल्या कोणाल खातीर समाजा खातीर तांणी स्वाम्यांनी ती करचें तांगेल खातीर जोप मात्र विंगड खंयचेय ना बाकी पुरा समाजाक तशी विशेष कार्यक्रम गान घेतलो चातुर्मासान सर्वांनी मिळून कोरका कोणाले व्यासरूप नरसिंहाले मात्र नाही सर्वे गुरु परंपरेचे तांतू याजी पंचम और एक पर्व काल इतिहा आमगे यादेन स्वाम्याली पुण्यतिथी शुरवे स्वाम्याल पुण्यतिथी कमी चातुर्मासा बेसचे मागीरी चारी स्वाम्याले पुण्यतिथी दिवस कुटामचे यादवेंद्र द्वितीय हे माडी तशी आज होड एक दिवस त्या दिसाक विशेष जान देवाक व्यासरूपती नरसिंहाक विशेष जान की पूर्व पद्धती स्वाम्यान गान दिलेली मलगड स्वाम्यांनी विशेष पंचामृत की उर्ध्वर्चन की सर्वे जाम विशेष जान पवमान मागीर लघु विष्णू मागीर कनकाभिषेकू मस्त नाना प्रकाराचे अभिषेक इत्यादी सर्वे जाम न्हू देवाल सेवा केल्या सर्वांनी मेळ अंग एम ज्या जायनी केलेली दूर दुखून केलेली देवाल स्मरण करतच तांतू याजी ते पुरा देवान तुला सौभाग्य दिल्या अंगेम गामोण ना बेसल कडे ज्याला एक असं आम्ही आज जनपद लेखतनी इथे आता आम्ही अंतू पडलेल्यार जाल्यार दूर असीन वय जाय नाजेला वय आम्ही देवा दर्शन केल्यार पामता इथे अंतू ना इत्या तू गेल देवा सांगता ती कशी देवान पाय दिला तुका कित्याक तीर्थयात्रा करूक तुका जीभ दिल्या इत्याक नामस्मरण करूक मला ऐकिल्यार जाय ना आमी सांगता ती आनीक हात दिल्या देवा फूल अर्चन करून दिलेलो यो हात दिल्या यो अर्चन करू दिलेलो तो करनी जाल्यार प्रयोजन ना तशीच देवान दोळ दिल्या देवा मूर्ती पळोवन तिल दोळ इत्याक देवा नाम संकीर्तन ऐकून तिल यो कान इत्याक ते दुखून आम्ही मना उरच्या ना आज आमी पुरा पळय ना थंय जायना इत्या देवाक स्मरण या हंगा थंय म्हण नाही खंय जाल्यार आमी सांगता ती आज पुरा सुलभ आता असत ती आमी सांगचे चूक जाता पेर आमी वाशीन तो सूचना थंय पुरा कडेन आमचे आतां ते देवस्थानान तूं कशी करचे फोन करता अशी खंय ते मोबायलार कळ्ळार तूं नंबर येता खंय कोण करता म्हणून जाता खंय स्वामी आमगे पयलें फोन आसता कसं लँडलायन तांतू एडा खंय कोण पळयता तांतू कळता खंय बा ते लँडलायनान रापयल्यार कळता खंय बा कद्दाणा जेवण स्वाम्याल पुजी जेलवे मागीर ते वेळेर भायर सोडून येता खंय ते पुरा कडेन तशीच दरके आमी ते विशयान खरात आसा ती पेरी आमी एक सांगीन सांगच्या पेर सांगीन खंय किच उडगास ना पळयन आमी थंय बेसन्नी लागीं वार्त आसा ती हांगा आसा पळयल्या कळोवन तुका पूण आमगेल मालगड कशी समाराधना सगळं बेसून सर्वांकय वाण गेल्या नंतर जेवण करता न्ही मागीर लास्ट दाळी तोय वाडचे दाळी तोय गेले नंतर पुरा जेवण सुरू करता इत्या म्हाका मेळ्ळें ताका मेळ्ळें ते जमच्या ना पुरा जाणांक मेळ्ळें देवाल प्रसाद तो आज देवाल प्रसाद न्ही जेवण खंयच ह्यो गाम तो गाम म्हण न्हय मनाक गेलो तुका वाडत आसा ती रामदेव वाडत आसा ती जेवत आसा ती हे रामदेवान तें म्हणचे फुडें ना आमगेले दोळांबोड काय कोणेले का स्वाम्या सांगून दी आमकां दोळ ना का न्हय ना हांगा येसीन विंगड अनाउन्समेंट ते आमी आतां सांगना ती आतां राब्बेन पा ते अनाउन्समेंट एक 2 वर्ष तुका हांगा सांगीन आमी घसान उलयताय रे हे त्या मेरी आमगेल देवाल प्रसाद तो ते न्हय आमी केदां नाय देवाल उत्सव जाता ते आमी सांगून न्ही खांदो मारका जाल्यार मारका हीच ते म्हूण स्पर्धा करची न्हय एक गांवान तूं प्रश्न दवरलो एक न्हय 3 गांवां प्रश्न दवरलो ताणें निमगी न्हय हांगा उत्सव करचे ना लढाई जाता वे अभ्यास न्ही करून येताय वे वय स्वामी अय्यो आनी ते खांदो मारचे ना गान सामची हालोमची फस्ट सांगता ते आमी तुमकां आयदन बेसूर न्हू हालयल्यार कशें जाता न्हय देवता असो
त्या विषयी निवलेला राहत समजायच ना आता वेळ विजला आमका मनाक गेलो तुका सांगीन ना मी देवाला तू कशी असू का ते नाही देवाला पूजेक सांगता ती देवाला आरती पळोवंक का देवा पळोवंक म्हणून सांगीन न मी कशी आरती कोडयो ब्रह्महत्या नाम आगम्या गम्य कोडय हा देवाला आरती कशी तुगेल मन भाव नसू का देवा जन्म जन्मान राखेलन पाप देवाला आरती पळयला वत काही आणि कसं येत की तेवे वत काही देवाला आरती पळयल्यार येच मंगळूरांत कितल जाण रथोत्सव आवळे रे देवस्थान वचून भितर पांय पळोवन एकडेंचे राजांगणात अंगातही म्हण नाही पळया आम्ही त्या सांगेन म्हणून आलोचन केला पुढो आम्ही तोंड फुटून सांगना नाही आम्ही सर्वही देवान दिले ना तोही प्रसाद देवाल सेव कोर का केले ना त्यांचं सांगेन पाय देवस्मरण आम्ही तांतू पळे नाही देवस्थाना वचून देवा पाय पडचे ते एक भाग्य त्या पुरसत ना देवान नाम संकीर्तन ऐकूच मात्र नाही देवान जीभ दिलेली आता घ्राणम सांगतात नांक दिले आई त्याग देवाल प्रसादू हुंगूच गती आमगेल मालगड असे नी आता ते सांगून बेतात इत्याग फूल हुंगून देवाक दिले ने हुंगिला रे तो आग्रहण केला स्वीकार केले म्हण लेख ते खातीर आता देवस्थानात व्हरतात आता देवा प्रसाद नाजाल्यार इथे फल इथे व्हरतात धांकून व्हरचेसी कारण इथे ताजे पोरमोल जेलरी नाजाल्यार नांका श्वास ताजेर पडू ना तत्वस असो मना वरा तशी आमगेल तत्व आम्ही तांतू पळय ना वय जायरी ते नाही आम्ही देवस्थान आवच का जलन वचुकाईच देवाल खचे स्मरण कोरका की ते कोरकाचीच तशी आज कोणी केमच्या जायनी आणि दूर 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 देवाक स्मरण केल्या देवाला सेवा केल्या थंय बेसून नाम संकीर्तन केल्या देवान जेलरी देवान परमात्मान व्यासरूपती नरसिंहान लक्ष्मीपती व्यंकटेशान प्रीतीन स्वीकार कोर मुखार्जन यो चातुर्मास वैभवान आणि प्रीतीन सर्वांनी ऐक्यमत्यान देवाल सेवे केलेल मात्रान देवान स्वीकार केलो आणि ताच्यान सगळे समाजा उद्धार केलो पेंटे एंजलरी उद्धार केलो पेंटे एंजलरी विशेष वैभव वाडयलो कसं की एकाळू कसले पेंटे तो धूर जाल्लो आणि एंजलरी विशेष प्रीती वृद्धी जाल्ली म्हणून देवान समाजांत अनुग्रह कोरका मात्र नाही समाजा सर्व विषयांत बरेपण करून दिमका म्हणून पुन्हा व्यासरूपती नरसिंहाली लक्ष्मीपती व्यंकटेशाला प्रार्थना करून प्रभेतात राक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र राक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र श्री संयमींद्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर शुभ नाम शुभ गुण शुभ लक्षण शुभ नाम शुभ गुण